नमस्कार आणि येवकार गोंयकारपणाची नवी कार्यावळ गोंयची अस्मिताय हातून तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काणकोणांतल्या पैंगीम हांगा भेट दिवन एक इतिहासीक खीण घडोवन हाडलो। जेन्ना तांणी श्री संस्थान गोकर्णा पोर्तुगाली जिवोत्तम मठान प्रभू रामाचे 77 फूट कांस्य प्रतिमेचे अनावरण केले। शेकड्यांनी वर्सां सावन मठान आपल्या शिकवणी वरवीं आणि गोंय आणि कर्नाटका खातीर सांस्कृतीक नगर म्हणून आपल्या भुमिकेंतल्यान समाजाक मार्गदर्शन केलां। 15व्या शेंकड्यान स्थापना जाल्ले हे शार विद्वान, भक्त आणि यात्रा करू शिकपा खातीर आणि अध्यात्मीक चिंतनां खातीर एकठांय येताले। आयज ती त्या दायजाची जिती याद करून दिता। हो नवो पुतळो आपल्या दीर्घ इतिहासान एक लक्षवेधी अध्याय जोडटा आणि संस्था फुडल्या युगान पावल दवरतना श्रद्धेचे एक बळिश्ट प्रतीक म्हणून दिता। चला तर ह्या मठा बद्दल आणि ह्या रामाच्या कांस्य प्रतिमे संबंधी आनीक जाणून घेऊया। पयलीं म्हणजे हांव सगळ्या मठ अनुयायी आसा, मठ भक्तांक पूण समस्त गोंयकारांक हांव आवाहन करता की हे शारद पंचशतक महोत्सव उत्सवाक सगळ्यांनी हांगा येवन देवाचें दर्शन घेवचें, स्वामी महाराजाचें दर्शन घेवचें आणि स्वामी महाराजान कितें बदल केला तो पळोवचो। म्हणजे आज तर तुवें देवूळ पळयत, दोनूय देवळां इतली भव्य दिसता आणि जी साधन सुविधा हांगा तयार केल्या स्वाम्यांनी ती खरीच म्हणजे दोळे दिपावपा सारखी आसा। म्हणून इतिहास सांगचो म्हळ्यार 550 वर्सां एका संस्थेक जावप ही म्हणजे सादी गजाल न्हय आनी 550 वर्सांक आमकां हे आतां 24वे स्वामी लाभिल्ले आसा। पूर्ण काम पळयत जाल्यार ते फक्त सारस्वत समाजा पुरतेच करना, म्हणजे सगळ्या समाजाची कळकळ स्वाम्यांक असतात आणि काही संस्था ज्यो घाल्या स्वाम्यांनी जे सोशल वर्क आणि रिलिजियस वर्क हे सायमल्टेनियसली चालू आसा ह्या 550 वर्सां। आणि आमचो इतिहास म्हणजे पयलो मठ आमचो वारणासी आसा। वारणासी 550 वर्सां पयलीं मठ स्थापन जाल्लो, म्हणजे पंचगंगा घाटाचेर। मागीर स्वामी खंय प्रचार करीत गेले तशें आमचे एक 33-35 मठ आतां स्थापन जाले। पूण एक वेळ असो आयलो स्वामी महाराजांक तेन्नाच्या स्वाम्यांक दिसलें कितें की ह्या परिसरांतले लोक आपले चड फॉलोवर आसा। कर्नाटका म्हण ते वारणासी म्हणटा ते वयर पडटा, कर्नाटका, गोंय, महाराष्ट्र, केरळ। म्हणून स्वामी महाराजान तेन्ना गोकर्ण व्हेलो आणि गोकर्णाच्यान मागीर 370 वर्सां पयलीं गोंया आयलो आणि हो काणकोण म्हालांत तो आतां मठ स्थापन जालो 370 वर्सां पयलीं। ह्या स्वामी महाराजांक कशें दिसलें हो 550 वर्साचो हे इतिहास समजून आणि ही संदी घेवन आमकां आतां नव्यो फॅसिलिटी तयार करच्यो। तुमकां एक उपमा दिता। आतां वीर विठ्ठल देवूळ आमी जे मेळ्ळे पयलीं थंय 30 ते 35 जाणांक बसूंक जागा आसताली, आज 400 लोक बसूंक जाय। म्हणजे जशें जशें फॉलोईंग वाडटा तशें तशें लोकांची सुविधा पळोवची पडटा। काल तुका एग्जाम्पल 12,000 लोक हांगा जेवले, 12,000 लोक, तातूंतले 10,000 सिटींग जेवल्या, म्हणजे 7 काय 8 पंक्ती जाल्यो। 1,500 लोक बसपाक जेवणाक एका वेळा स्वामींनी वेवस्था केल्ली आसा। आणि अंदूचे म्हणजे 550 वर्साचें म्हत्व हांवें तुका सांगलें की जे अस्तित्व आसा ते फुडें कशें चलोवपाचें, कित्याक समाजाची काळ आनी गरज बदलत वता। म्हणून त्या हातून स्वाम्यांनी धरून टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान आतां स्वाम्यांनी फुडें झेप घेवपाची थारायली। सर, हो कार्यक्रम 11 दिसाचो म्हणून जाहीर केला आसा, पण 10 दीस 11 दीस जातले कितें? आता चड म्हणजे धार्मिक अनुष्ठान चालू आसतले। 1 दिसापासून 27 तारखेपर्यंत ते 7 तारीख पर्यंत हांगा होम हवन चल्ल्या, तशेंच सांस्कृतिक कार्यक्रम चल्ला, जशें गीता पाठ चल्ला आणि मागीर इवनिंग म्हणजे कल्चरल प्रोग्राम काल शंकर महादेवानाचो जालो। तशेंच फक्त नॅशनल स्टार्सूच न्हय, गोंयच्यो आमच्यो जी देवळां आसा ते नाडणी म्हणून थंय प्रत्येक देवळाचें पद आसा
ते स्वाम्यांनी रिवायव करपाचो प्रयत्न केला. आमी जेन्ना सगळ्या देवळांक कॉन्टॅक्ट केले, थोड्या देवळांक खबर सुद्दां आसली तांची नाडणी कितें. पूण आतां पळोवन तांचे एक परफॉर्मन्स आसतले हांगा सगळ्या देवळांचे 2 तारखेक. म्हणून असो मिक्स कार्यक्रम केला सांजचो. आनी काल एक 3D मॅपिंगाचें उद्घाटन जालें. ते पळयत तर खरें म्हणजे गुजबम्स येता. म्हणजे ते अजून सारकें ना. आज काल इनॉग्रल शो केला. ते सध्या पूर्ण जातकच एक 3-4 म्हयन्यांनी हांगा डेली शो करपाचे आमी स्वामी महाराजांक प्रस्ताव मांडला की डेली शो जावचो म्हणून. आनी तो शो तर तुमी पळयत न्हय, असो अखंड भारतान शो ना. जे रेड फोर्टान कसो शो आसता साऊंड एंड लायट, तसो रामायणाचेर हांगा शो जाता. म्हणजे ती एक हायलायट. आनी तुमी जाणा पयर 77 फूट ब्रॉन्झ स्टॅच्यूचे अनावरण हय ताजेर स्वामी- जातालो हांव. प्रायम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हय. नरेंद्र मोदी हांगा आयले. तो एक्चुली तांणी इनॉग्रेट केलो, अनावरण केलें. तुमी कशें कितें तांकां इन्वायट करूंक पावले आनी तांणी हे म्हाका दिसता रामदेवाचे आनी स्वाम्याचोच आशिर्वाद. तशी आमची कम्युनिटी पळयल्यार आमची एकदम धाकटी कम्युनिटी. हय. 1.5 वर्स पयलीं काही अनुयायी आमच्या स्वाम्या कडेन गेले. इतले 550 वर्सां जाता. ते मोदीजीक आफोंक जाय. स्वामी महाराजान म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो अध्यक्षाच्या नात्यान. म्हणलें स्वामी महाराज प्रयत्न करुया, पूण म्हाका जायतशें दिसता अशें म्हाका दिसलें. म्हणजे जायत किंवा न जायत, चडशें जावचें ना अशें, कित्याक ते इतले बिजी आसता. आनी तशें मागीर आमी राज्य सरकाराची हेल्प घेवन, मागीर हाजी मुख्यमंत्र्याची हेल्प घेवन आमी अपॉयंटमेंट घेतलो. ते अपॉयंटमेंट ताणें 10 मिनटां दिलो. 10 मिनटान 8 मिनटां म्हाका उलोवंक दिली. आनी आमी स्वामी महाराजाच्या मार्गदर्शनान सविस्तर आमी तांकां सांगलें कसो हो मठ स्थापन जाला. आनी सांगलें की पयलो मठ तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. हय. खंय आसा काय म्हणलो म्हाका. आपल्या पंचगंगा घाटाचेर आसा. हय. मागीर तांकां 2 हायलायट जे म्हाका दिसता तांकां जे एकदम आकर्शीत जाले ते. एक म्हणजे 77 फूट ब्रॉन्झ स्टॅच्यू, आनी तोय बी राम सुतारान केल्लो. राम सुतार म्हणटा ताणें सरदार वल्लभभाई पटेलाचो केला. आतां तो शिवाजी महाराज अरेबियन सीन पळय घालूंक शकता ताजो करता. म्हणजे ते तांकां पूर्णपरेन वळखता. आनी दुसरें म्हणजे 550 कोटी जप. आनी तांणीच सांगलें की असो जप खंयच जावना. म्हाका दिसता हे 2-3 विशयांक लागून तांकां आनी आमकां दिसलें की आतां आफोन खूब जाणांनी म्हाका सरकाराचे वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगलें की एक म्हयनोभर आतां कांय कळचें ना रे अशें. आनी म्हाका याद आसा आमी माननीय प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळे आनी दुसरे दीस राजभवनांत स्वेरिंगीन आशिल्लें बाब तवडकर आनी बाब दिगंबराचे. तेन्ना पासून आमकां संपर्क सादलो. पीएमओचो म्हाका फोन आयलो आनी विचारलें की बाबा मोदीजी आयलो जाल्यार कसो येवपाचो, कितें करपाचें, कितले दूर आसा दाबोळी, हें तें खंयचो एअरपोर्ट लागीं. तेन्नाच म्हाका बॉडी लँग्वेजा वयल्यान कळ्ळें की आतां की आशा दिसता की मोदीजी येवंक पावतले म्हणून. आनी खरेंच आमकां त्या दीस सारकें येवन तांच्यांनी तें अनावरण करून इतली सुंदर स्पीच करून म्हाका दिसता खंय तरी आनी गोंयचे विशयी ते खूब उलयले. ह्या मठाक 550 वर्सां जालीं. आनी लायक तिरुपती आनी व्हडले व्हडले देवस्थानां पद्मनाभ, दे आर मोर इंटू एज्युकेशन आनी हेल्थ केअर. आनी हाव इज दीस मठ? हय म्हणजे आमी सांगला ते भशेन खूब जाणांक स्वामी महाराजांचा आमी तशी पब्लिसिटी करूंक वचना. आनी हांव तेंय सांगता की आमी जास्त करूंकूय जाय. हांव म्हणना आमी सगळें करता. आतां तुमी शिक्षण संस्था म्हणले, आमी शांतिकुंज पनवेल म्हणून स्वाम्यांनी एक प्रकल्प केला. थंय ल्हान भुरग्यांक आमी शिकयता फुकट. आनी चडशे थंय दलित समाजाचे भुरगे, जे आमचे ब्राह्मण समाज एक हार्डली 1% आसा. ते थंय स्वाम्यांनी शिक्षण संस्था घाल्या अप टील 12th स्टँडर्ड. थंय स्वाम्यांनी ओल्ड एज होम घाला. जे कोणाक पळय फावत ना, सामके परिस्थितीक लागून आवय बापायक घरान दवरूंक मेळना, ही बरी गजाल न्हय. पूण म्हणजे समाजाचे आज नवे नवे प्रश्न उपस्थित जाल्ल्यान ती गरजेची आसा. तशेंच हॉस्टेल घाला म्हणजे वर्किंग. तशें एक वर्किंग वुमन्स हॉस्टेल घाला बेंगलोराक, आनी ते बी IT सिटी मध्ये. म्हणजे थंय आमच्यो खुबश्यो चलयो वता आनी तांकां एक सेफ एनवायरमेंट खंय रावतली म्हणटकीर ते एक हॉस्टेल घाला. अशे काही प्रकल्प स्वामी महाराजांचे आसात आनी ते आमी चडशे पब्लिसिटी दिनात. पूण स्वामी महाराज करत आसा. फाटीं भटकळ पूर आयलो. भटकळ पुरान थंय 18 काय 20 घरां आमची आशिल्ली आनी एक 3 घरां मुस्लीम घरां आशिल्लीं. स्वामी महाराजाक जेन्ना प्रस्ताव केलो, स्वामी महाराजान सांगलें 23 घरांक हेल्प करपाचें. म्हणजे सेवा ही सगळ्यांचीच करूंक जाय न्हय. तूं आपल्या तुजो जातीचो अभिमान आसत, रिलिजनाचो अभिमान आसत,
पूण समाज सेवा म्हणटा ती सगळ्याकूच पावंक जाय, ती सिलेक्टीव आसपा जायना. And the आणि Dempos are तेच known for आमी that. आणि तेच आमचे स्वामी यू नो Yeah. हे करता. We all know how Dempos are working here, and especially you. आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक खबरूच आहा how much you are into charity. Be it sports, education, everything. एक म्हणजे लास्ट क्वेश्चन तुमकां, you are an industrialist, you are a businessman. How this 77-foot bronze statue will help increase tourism in Goa? म्हाका दिसता न्हय स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर आमी चालू जाला लक्ष, पण आमकां आनीक भर घालपाची गरज आसा. आनी हो जो राम स्टॅच्यू आसा हो प्रकल्प हांवें तुका सांगलें 3D मॅपिंग तूं तर जेन्ना सुरू जातलो पळयत न्हय, इट कूड बी अ गेम चेंजर अशें म्हाका दिसता. म्हणजे काल आय वॉज सरप्रायज, एक बिहारचो म्हाका मनीस मेळ्ळो थंय, लायन आशिल्ली राम स्टॅच्यू पळोवंक. म्हाका तो गोंयकार दिसलो ना. हांवें विचारलें कहाँ से आए? हम बिहार से आए. क्यों आए? स्टॅच्यू तुका स्टॅच्यूचे काय मोदी जी ने ट्वीट किया म्हणून. खंय तरी म्हाका दिसता प्रधानमंत्री येवन आनी जे कितले फॉलोवर आसा ते तूं जाणा ट्विटराचेर. आनी अशें तर जायत जाल्यार आमचो बीच टुरिजम किंवा हे तो उरचोच, तातूंत कांय वायट ना, तो उरचोच. पूण आनीक जे डिफरंट कायंड ऑफ पीपल येता टुरिजमाक, ते स्पिरिच्युअल टुरिजम आनी वेलनस टुरिजम तर करीत न्हय जाल्यार गोंयचो पोटेन्शियल ऑफ टुरिजम कितलोसो वाडूंक शकता. आनी म्हाका दिसता अशा प्रकल्पांची गरज आसा, जो आमचो इतिहास सांगता, आमचो कल्चर सांगता, आमची संस्कृती सांगता, आमचे भाशेचे सांगता, असो भारतीय संस्कृती जो प्रमोट करता. आनी गोंय आमी परशुराम भुमी म्हणटा, म्हणजे ताका लागून एकदम अशें तर बरे जुळत आनी बरे प्रकल्प हाडत. आनी हांव म्हणना आमचेच स्वामी, आनीकूय खूब जाणांनी करचे. आनी ताका जर मागीर स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर दिवची. Okay. Thank you very much, Thank sir, you. for giving us your Thank you. precious time. देव बरें करूं. आयज आमी भेट घेतली जिवोत्तम मठ पोर्तुगाल हांगा. आमच्या गोंयच्या अस्मिताय ह्या कार्यावळीन आमच्या गोंयची वेगवेगळी देवस्थानां आनी गोंयचें दायज ह्या संबंदीत फुडल्या एपिसोडान तुमकां आनीक म्हायती दितले. तर पळयत रावात गोंयकारपण चॅनल. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.